It's been 50 years of my journey in this film industry. It started in 1969, and it's the 50th edition of the IFI, and I cannot but compliment the Government of India and IFI for having conducted themselves in such a wonderful manner. Each year we find a growth in the delegates that come here, the choice of films that are brought to the country, giving us an opportunity to see the works and creativity of other parts, from other parts of the world. I've always felt that cinema is a universal medium, one that is beyond language and beyond all kinds of other factors that keep coming into our social and moral lives. When we sit inside a darkened hall, we never ask the caste, creed, color, or religion of the person sitting next to us. Yet we enjoy the same film, we sing the same songs, we laugh at the same jokes, we cry at the same emotions. There are very few mediums left, ladies and gentlemen, in this fast disintegrating world that can claim such integration in this medium. ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाय म्हणटा गोंयान इफ्फी खातीर कायमस्वरुपी इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. लोकां कडल्यान ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स तुमी पळयात आतां ह्या रिस्पॉन्साक लागून आमकां आमच्यो कांय जबाबदारी वाडटात आनी तातूंतल्यान एक प्रॉब्लम थोड्यांक जाता कारण डेलिगेट रजिस्ट्रेशन इज मोर दॅन 40% एक्स्ट्रा आनी सगळ्याक एकोमोडेट करपा खातीर आमी जे थिएटर्स केली तीं पावना आयज मास्टर क्लासीस केल्यात ताचे मुखार हें जाता म्हणजे आमकां एक इन्फ्रास्ट्रक्चरच खूब मोठो जाय पडटलो फुडाराक हाची कल्पना येता. जितके बरे परफेक्शनान तुमी वतात तितक्या लोकांची आवड निर्माण जाता आनी तितके मोठी संख्या आमकां मेळपाक येता. म्हणूनच हो रिस्पॉन्स ओवरवेल्मींग रिस्पॉन्स हातूंत येतात. हातूंतल्यान प्रॉब्लम्स क्रिएट जातले फाल्यां आमकां आमचेर क्रिटिक्स जातले टिकाय जातल्यो की आमी पयले फावटीक एक रश लायन कट करपाचो एक प्रोग्राम केल्लो आसा, मातशी टॅक्नॉलॉजी यूज केल्ली आसा, ॲप्स यूज केल्ली आसा जी पीपल फ्रेंडली जावपाक जाय. अजून पर्यंत ती म्हणजे जे सिनियर सिटीजन आसा तांकां टॅक्नॉलॉजीचो वापर करपाक कळना जाल्ले कारणान मातशी प्रॉब्लम्स येतले आनी पूण हे आज ना फाल्यां आमकां करपाकच जाय म्हणून केल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.